बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. सळेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे असो. प्रेदेच्या बहिणी भावाने ह्या दिसा खातीर देवाक दिन वाचतना सदांच ताच्या पावलांनी चलूंक जेजूक चिकटूंक रावूंक आनी ह्या जेजूक आमच्या उतरांतल्यान पुण्यांतल्यान परगट करूंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाटी परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान दूख दोतोल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोर पदिदात देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. मोहीम देवाक उंच सोर्गी आणि शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पैदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचताव. तुझ्या तो वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सोम्या देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा तुझ्या भुरग्यांचे दोळाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेचे देणे तांकां ओदीक ओदीक भर. बाटान बरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवन कर आनी तुजे याज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवा चलयता सासनाच्या ससनान. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकावेलो वाचन. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेलो म्हजो हिंग दुस्पाटायतात आनी शिंपडायतात ते गवण्याचें कोठार. तर म्हजे पोरजेक चोरयतात ते गवण्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. तुमी म्हज्या हिंगांक दुस्पाटायला आनी शिंपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमचे वायट कोन्यांचे हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देशांनी हांवें तांकां शिंपडायलेल्यो त्या सगळ्या देशांतल्यान म्हजे हिणांतल्या उरलेल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडयतलो. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भिवची ना, गाबोरची ना, तांचे मदली एक पर्यंत सांगची ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोंबरी येयशे करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशान प्रमाणीकपण आनी नीट वस्तुली. त्या दिसांनी जुदा पाठवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणे जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर हाचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवी चार तुजी चोरवो ना. तुय म्हाका विसवतून दिताय, तोंड उदका सोरे पावयताय. तुय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय, मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. काळोखान कोणान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांट्या कोंक्या सूय, गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता,
कांयच म्हाका उणें जावंक ना. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय, दमदमीत माथ्यार तेल घालताय, भोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली, देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सासणाची बिराड म्हाका गावले, ओर्चीत घर म्हज्या देवाचे, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचे. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आदीं पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यान. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पोरजां केल्या. तांकां दोशी करतली म्हणून ताणें मोडली आनी सुमूर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो द्वेस आपलेच कुडीन नाठाक केलो. हे परी ताणें आपणा सोबें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्टापली आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यान. तांचे मदें आसलेल्या द्वेसाचो आपणा सोबें ताणें नाच केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यान आनी शांती लागीं आसलेल्यान, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोबें बापा सोरशी वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें. देवाचें उदक. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सोयीस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोत जेजूशी एकठवले आनी आपणे जे केल्लोले आनी शिकयलेले तितले ताणें ताका कळीत केले. तेन्ना ताणें ताका सांगले, एक सुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात. तर येती वेती खूब झाडां आसली आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुसरत नासली. आनी वड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेता ते पळोवन सबार जाणांनी खूंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगळ्या नोकरांतान थंय वेगी वेगी गेली आनी ताच्या आदीं पावली. आनी वड्यांतलो भायर सोदतना पुस्कोळ लोकांचो जमो जेजून तेकलो आनी गवळी नासलोल्या शेळयां परी आसली देखून तो तांकां चुचुल्लो आनी तांकां सबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भनी भावनो, आमी जेन्ना एका पांयान उबे रावता पळय तेन्ना फाटल्यान कोणी येवन आमकां तो दुखलीत जाल्यार दुबावरीत आमी सोकला पडटले. पूण जेन्ना आमी दोनूय पांयांनी उबी रावता तेन्ना फाटल्यान येवन कितलेय दुखलीत तो जाल्यार आमी काला पडपाक ना. कित्याक आमचे घोट आसा, दोनूय पांयांनी आमी उबे आसा. तशेंच आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जेजूक देवाक चिकटून रावता तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना.
आमच्या जिवितांत कितलेय वाडोळ मोल येवं आमी ताका फुडो करपाक आमकां बेस बरें जातलें. फकत आमी ताचे भावात धरून करचें. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज समाजान आमी नदर मारीत जाल्यार आमचो समाज बुकेन कितलींच जाणां वळवळटात पळय तें आमकां दिश्टी पडटा. 2018 ह्या वर्सा युनायटेड नेशन फूड अँड एग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन आनी सर्वे केल्लो आनी 2018 ह्या वर्सा ह्या सर्वेया प्रमाणे 721 मिलियन लोक बुकेन वळवळटा. जाल्यार 721 मिलियन लोक म्हणटच ह्या समाजान असलेले 9तलो एकलो मनीस बुकेन वळवळटा. इतली परिस्थिती आमच्या समाजान आयज आसा. इतले सगळं आसुनूय लोक बुकेक लागून तळमळटा, वळवळटा. प्रितीच्या भयणी भावनो, हो स्टॅटिस्टिक्स आमकां पोटाचे बुकेचेर नदर मारता, पूण दुसरी बूक आसा हाचेर नदर मारिना. आनी कसली दुसरी बूक? ओत्मीक बूक. हाचेर कोण स्टॅटिस्टिक्स ओ फिगर्स दिनात. ओ जावं कडेन थोड्याक एकसूरपणाची बूक, सांगाताची बूक, मोगाची बूक हाचो रिकॉर्ड ना. आनी ह्याच बुकेचेर जेजू नदर मारता. पुष्कळ लोक जेजू फाटल्यान धांवतालो. कित्याक लागून काय? पोटाची बूक मारूंक ना. वो लोक एकसुरो कसो जालो, ह्या लोकांक आपणाच्या जिवितांत कितें तरी जाय आसलेलें, इमोशनल हंगर ती अनुभवताली. आनी हाकाच लागून जेजू समेत तांकां कितें तरी मेळ्ळेलें आनी हाका लागून वो लोक जेजूशी चिकटून रावतालो. आनी जेजू तांकां शिकयता आनी तांची ओत्मीक बूक मागता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान नदर मारुया. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमायास प्रवादी देवान ताका विंचून काडलेलो. खरें म्हणल्यार जेरेमायास प्रवादी जेन्ना देव ताका विंचून काडटा पळय तेन्ना देवाचो संदेश ताचे पोटचेर दिवंक हांफळेता. हांव एक भुरगो आसा, म्हजे कितें जावचें ना. देव ताका म्हणटा हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडान घालता. आनी जेन्ना देव ताका खात्री दिता तेन्ना जेरेमायास प्रवादी देवाच्या बोळ्यान देवाचो संदेश दिवंक तयार जाता. आनी आयच्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन गवळ्याक तो फुडो करता. ताचे वायट आसा पळय ते तोंडार मारता. जे कितें ते करताले ताचे कुटुंबां ताचे तोंडार मारून ताका म्हणटा नितीचो रस्तो धरात. प्रितीच्या भयणी भावनो, दुबावेरेत जेन्ना आमी नितीचो रस्तो धरता, खरो तो रस्तो धरता, जेरेमायास प्रवादाचे भाशेन आमी स्वताक गोंय जाता तेन्ना दुबावेरेत तोच देव आमचे सांगाता आसता. प्रितीच्या भयणी भावनो, मागीर पावलो दुसऱ्या वाचपान आमकां म्हणटा क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा. क्रिस्त जरी तर आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमकां भिरांत कसली. ताच्या बळान आमी समाजाक फुडो करूंक करचेचे. प्रितीच्या भयणी भावनो, एक ल्हान भुरगो आपणाचे आवयक विचारता, मामी जेन्ना हांव जल्मलोलो तेन्ना तूं कितल्या वर्सांची आसलेली? तेन्ना ही ताची आवय ताका पळयता आनी ताका म्हणटा हांव तेन्ना तूं जल्मलो तेन्ना 23 वर्सांची आसलेली. हो भुरगो दुखेस कसो जाता. तेन्ना आवय ताका म्हणटा तूं दुखेस कित्याक जालाय? तेन्ना हो भुरगो म्हणटा हांव दुखेस जाला कित्याक? हांव जरी तर 23 वर्सां आदीं जल्मलोलो जाल्यार हे 23 वर्सांनी हांव तुजे सांगाता आसपाचो, तुका हांव ओदीक ओदीक अणभवपाचो. हांवें 23 वर्सां म्हजी पिड्यार जाली कशी म्हाका दिसता. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या ल्हान भुरग्याक आपणाची आवय देवाचो रूपकार कशी जाल्लेली. हाकाच लागून ह्या भुरग्याक आपणाची आवय सोशी सदांकाळ जिवंक सोदतालो. आनी ताका एक वेश कसो दिसलो, 23 वर्सां आपणे आवयच्या सांगाता सारू येताली ती ना. असलो आमकां अनुभव देवाचो आसूंक गरजेचे. असलो अनुभव आमकां जेजूचो आसूंक गरजेचे. असल्या अनुभवान जेन्ना आमचें जिवीत बदता तेन्ना दुबावेरेत प्रितीच्या भयणी भावनो, त्या जेजून आमचें जिवीत रिगून आमचें जिवीत जियोंक ताची कृपा आनी बळ मागुया. आयच्या शेवट म्हणून शीस जेजूक परगटून येतोच जेजू तांची
गोरो सोळ करतात. चलात तुम्ही थकल्यात आम्ही विसव घेवया. आम्ही जेजू सांगता जेजू बरोबर जियोन त्यात जेजू आम्ही परगटुया जे परी शिसांनी ताका परगट करूंक हांगा थंगा गेले. आम सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सट मानता देवा सर्वपदार बापा स्वर्गार तुमच्या रुसार आणि जेजू ख्रिस्त ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्यावरवी सांभाळलो आंकवार मरेतान जन्मलो पोंस पिलातान ताणे कोस सोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकितलो ते मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वपदार देव बापाच्या उजव्याक बसला पुरितांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. थोडीशी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शर्याचे बरे गवळी कशे कुटुंबा सवय कुस्को दाखोवन स्वयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मूल्याचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बाळाक येवन तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिल्लें उतर विस्वासीपणान पाळूंक आनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मोगाची को बायलांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनात दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आपणावूं आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. भोव मोगाल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या आनी तुजी कशी जाल्या ती आमकां पाव कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदिदा देवापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या सोरेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वमताव ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय.
आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावेन आमेन. सोळीसपोत तुमचे सोमे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सवेस परताय वता सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदीदार आनी सासणाच्या देवा सोर कले आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्ट मना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनोन जीवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे आपल्या मोहिमेवून सोर पुळयसा वरवीं उखडली आमकां दारां सोर्गींची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी सुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सोडीसपोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरले तुज्या वैभवान पूण सर्गीं तुका सोयसोय सोरेस्पराचे नांवें येता ताका सोय तूं सर्गीं तुका सोयसोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करूंक आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाटाचो घुट परगटुया तुज्या कुसार आनी पुनोवचोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनोवचोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी वो जिविताचो उण आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गौली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनोन जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तिच्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे मायेस सांगाती भाग्यवन जुजे तिचे पती सांगाती भाग्यवन तो दुता भाग्यवन जुजे वास आनी सोर खाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगातात जी महिमा सोडूंक आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा सोरोन दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरुंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायरांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसताय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेवन उतरयताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाटाचेर दिश्काल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ सोची येता आनी रासवो चलयता शासनाच्या शासनाक आमेन सोम्याची शांती सोरंकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल सोनीच्या डेण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय तर आदले पाक्के जिवीत साडून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले नवे जिवीत धरूंक आमकां करपा दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोळेस्पो तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पळयत आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे